केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा संदेश दिला। तरणाटे आणि युवा शक्ती खातीर आशिल्ल्यो साबार येवजण्यो आणि देशान केल्ल्या उदरगती विशीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशात विचार उक्तायल्यात। पळोवया हे विशीं हो नियाळ। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी युवा केंद्रीत विकासा खातीर सेगीत काम करता। भारतातल्या तरणाट्यांनी तांच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर ज्या विश्वासान काम केलें तोच विश्वास फाटल्या 12 वर्सांचे खाशेलपण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। केंद्रांतल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकाराक एक तप पुराय जाल्ल्या निमतान सोशल मिडियांत तांणी संदेश दिला। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि अटल इनोव्हेशन मिशन ह्या सारख्या कार्यावळींनी खाशेलपण आणि उद्देगांक उर्बा दिवपासारकी स्थिती निर्माण केल्या। आयज भारत संवसारांतले मुखावेले स्टार्टअप केंद्र जाला। हातूंतल्यो यशस्वी काणयो ल्हान गांव आणि शारांतल्या युवा शक्ती कडल्यान आयल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। विज्ञानापासून तंत्रगिन्यान ते उत्पादन, अंतराळ, सेमीकंडक्टर आणि ड्रोन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भारतीय युवा शक्ती मुखार येता। आपलो देश आणि संवसाराच्या फुडाराक आकार दिवपी क्षेत्रांत तरणाटे आपले योगदान दितात हें पळोवन आपल्याक समाधान दिसलें। आमच्या तरणाट्यांनी खेळा क्षेत्रांत लेगीत देशा खातीर बेस बरी कामगिरी केल्या। कितल्याशाच आंतरराष्ट्रीय सर्तींत भारतीय युवा एथलीट्स सेगीत देशाचें नांव मुखार व्हरतात। तेच बरोबर सक्षम क्रीडा स्थिती, बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा आणि खेळगड्यांक फाटबळ हाका लागून तरणाट्यां खातीर नव्यो संदी निर्माण जावपाक लागल्यात आणि तांकां ह्या क्षेत्रांत काम करपाक उर्बा मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां।